मतदारसंघ कितलो सुंदर आणि कितलो ब्युटिफूल जातलो तो, बट हो तसो दवरप हे लोकांचें काम आसा. आनी हे जर तुमी दवरले जाल्यारूच सातत्यात हांगासर येवपी म्हणजे बिचार येवपी ट्युरिस्ट हो गांवांनी येवपाक लागतलो, ना जाल्यार तो येवचो ना. लोक गोंयांत कित्याक येता? लोकांक ग्रीनरी आवडटा, लोकांक क्लिनिनेस आवडटा, लोकांक शुद्ध हवा आवडटा. लोक हांगासर येयल्या उपरांत दिल्लींतल्यान मोपाच्या फ्लायटान देंवलोक आरे म्हणटा एनवायरमेंटान बदल जालो, थंय आमी घुस्मट्टाले, हांगा येयल्या उपरांत श्वास घेन दिसता, हे लोक उलयता. आतां हे सगळें मेंटेन करतले आसत, हे सगळें तुमचेर डिपेंड आसा. आनी समेस्त गोंयच्या लोकांनी ही ग्रीनरी मेंटेन दवरपाक जाय. म्हणून आमी काल केल्ली एग्रीकल्चर पॉलिसी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर हांगासर आसा, परत एकदां शेतां रिवायव करात, परत एकदां ती करपाक सुरवात करात. एकटो एकटो बारीक बारीक करूंक शकचो ना, ते सगळे जाण मेळोन करात. पुराय तुमकां जो सपोर्ट जाय तो सपोर्ट करपाची आमची तयारी आसा.